एक्सपिरियन्स केले इलेक्शनात? सगळ्यांत पयली आय वूड लायक टू कॉंग्रेच्युलेट द पीपल ऑफ मुर्मा गोवा एंड स्पेशली द पीपल ऑफ साउथ गोवा एंड द एंटायर पीपल ऑफ गोवा. कित्याक आयज जी लोकांनी मॅन्डेट दिल्लेली आसा ती आमी एक्सेप्ट केल्लेली आसा. नॉर्थ गोवा तुमी जाणा सीट आयज भारतीय जनता पार्टी जिखलेलो आसा आनी जो साउथ गोवा सीट आसा तो एक 3 मार्जीन बारीकशे मार्जिनात आयज काँग्रेस जिखलेली आसा. बट आयज तुमी ओवरऑल रिजल्ट पळोवपाक गेलो जाल्यार वी आर रियली हॅपी विथ द रिजल्ट. कित्याक फर्स्ट टायम भारतीय जनता पार्टीन साउथ गोवान 2 लाखाच्या वयर वोट्स घेतलेले आसा आनी स्पेशली इन मुर्मा गोवा जे आमी टार्गेट दवरलेले बट समवेअर वी कुड नॉट अचीव द टार्गेट. सो आय टेक द फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी. खंय तरी बाबा आमी फाटीं पडले बट तरी पासून मुर्मा गोवा हॅज गिवन अ लीड, अ सबस्टन्शियल लीड. आनी आयज तुमी आख्ख्या तालुक्यान पळयलें जाल्यार मुर्मा गोवा जाल्यार लीड पर्संटेज वायज पळोवपाक गेले जाल्यार लीड इज ऑलमोस्ट इक्वल. मागीर आमचे मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आसूं, वास्को आसूं या दाबोली कॉन्स्टिट्युन्सी आसूं. सो आयज तुमकां खबर आसा मुर्मा गोवा इज अ स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्युन्सी एज फार एज वोटर्स आर कन्सर्न इन एंटायर गोवा. कितें 20,000 आमचे वोटींग आसा तेजे भितर आमचे 15,000 वोट जाल्लेले आनी तेजे भितर आमी 2,000+ लीड घेतलेली आसा. सो तेजे भितर एज फार एज आय एम हॅपी बट समवेअर आय टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कित्याक जी आमची अपेक्षा आसलेली ती खंय तरी पूर्ण जावंक शकना. बट स्टील आमचे जे भारतीय जनता पार्टीचे जे आमचे सगळे कार्यकर्ते असलेले सगळे वांगडा असलेले तेंच्यांनी भरपूर काम केलें. स्पेशली आमचे बूथ कमिटी जावं पन्ना प्रमुख यांच्यानी ज्या हिसपान वावर केलेलो आसा त्या हिसपान तेंचें हांव खरेंच अभिनंदन करता. कित्याक हांवें पळयलां ज्या हिसपान आमी आयज कॅम्पेन चलयलेली आनी स्पेशली इन मुर्मा गोवा म्हाका दिसता अशी कॅम्पेनींग म्हाका दिसता केन्नाच जावन नासली. खंयच्याच लोकसभा इलेक्शनाक जावन नासली. आमी पर्सनली डोर टू डोर कॅम्पेनींग केल्लेली खुबशी कॉर्नर्स मिटींग केली, पब्लीक मिटींग केली आनी त्या हिसपान आयज खंय तरी दिसपाक लागलेले आसा कितें आमचे जे अपेक्षा आसले ते खंय तरी आमी फाटीं पडले. तेज्या फाटल्यान कारणां खुबशीं आसा. आयज हांव कोणाक ब्लेम करून आनी कोणाक कितें सांगून ते हांव करपाक सोदना. कित्याक ती रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ रिप्रेझेंटेटीव ऑफ मुर्मा गोवा हांव खंय तरी फुली ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता. कित्याक म्हाका दिसलें कितें जे आमी टार्गेट दवरलेले ते खंय तरी आमी अचीव करूं ना. बट जे हिसपान आयज मुर्मा गोवान जी आमकां लीड मेळ्ळी ती खंय तरी आमी सफिशियंट लीड आसा आमची. आनी जे पर्संटेज वायज पळोवपाक गेली आय एम हॅपी विथ द रिजल्ट. बट खंय तरी पार्टीकूय हांव रिक्वेस्ट करपाक सोदता आनी सांगपाक सोदता कितें हेजे इन डिटेल्सान खंय तरी आमकां विचार करचो पडटलो. हे जे आमी खंय तरी फाटीं पडले तेज्या फाटल्यान खुबशीं कारणां आसा आनी कारणां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. जशें आमी पळोवपाक वयता जे आमचे स्ट्रॉंग होल्ड आसलेले भारतीय जनता पार्टीचे जे बूथ वायज पळोवपाक गेले हांवें सगळे तेजे स्टडी केल्लेले आसा. खुबशे बूथ आसा जे थंयसर केन्नाच काँग्रेसीक इतले वोट्स पडनासले ते फर्स्ट टायम इतले वोट्स पडलेले आसा जे आमचे बीजेपीचे स्ट्रॉंग होल्ड आसलेले. फॉर एक्झाम्पल बूथ नंबर 18 घेवपाक गेलो जाल्यार तुमी 18 बूथ नंबराचेर आयज पर्यंत काँग्रेसीचे बॅनरचे अंडर कितलीशीं इलेक्शनां आमी लढले बट केन्नाच थंयसर इतली लीड मेळनासली काँग्रेसीक, इतले वोट्स मेळनासले. बट थंय खंय तरी आयज म्हाका दिसता मॅक्सिमम वोट काँग्रेसीक मेळ्ळे आसा. हेज्या फाटल्यान कारण कितें आनी कोणें हें घडोवन हाडलें हेज्या फाटल्यान विचार करपाची गरज आसा. सो इंडिव्हिज्युअली कोणाक टार्गेट ना करता आसतना हेजेर पार्टीन सिरियसली खंय तरी अपशेश घेवपाची गरज आसा. हेजे इंट्रोस्पेक्ट करपाची गरज आसा. कित्याक हे जे लोकांनी अशी थोडीशी मस्ती केलेली आसा पळय तांकां धडो शिकोवंक जाय. कित्याक ह्या पार्टी बरोबर रावन पार्टीच्या विरुद्ध काम केल्लेलें आसा. अगेन्स्ट द पार्टी काम केल्लेलें आसा. सो हेंचेर खंय तरी दखल घेवपाची गरज आसा. आनी जो रिपोर्ट आसा मुर्मा गोवाचो हो हांव पार्टी कडेन सबमीट करतलो. बट स्टील इतलें सांगता आसतना सुद्दां आय टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ रिप्रेझेंटेटीव ऑफ मुर्मा गोवा. खंय तरी आमी फाटीं पडले बट स्टील आय एम हॅपी विथ द रिजल्ट. आनी तुमी आख्खे साउथ गोवाचे पळोवपाक गेले जाल्यार वी आर लॉस्ट बाय अ थीन मार्जीन ऑफ 13,500 वोट्स. सो 7,000 वोट हेवटेनसून तेवटेन जाल्लेली जाल्यार म्हाका दिसना. कित्याक आयज 20 कॉन्स्टिट्युन्सीन 11 कॉन्स्टिट्युन्सीन आयज बीजेपीन लीड घेतलेली आसा साउथ गोवा भितर. आनी नॉर्थ गोवा भितर तुमी पळयलें जाल्यार 16 म्हणपाची गरज ना. कित्याक बाकी कडेन एक कडेन 60 आनी एक कडेन 100 म्हणजे धरलेले 18 कॉन्स्टिट्युन्सी 18 आनी 11 धरले जाल्यार टोटल 29 कॉन्स्टिट्युन्सी जाता.
सो 29 कॉन्स्टिट्युन्सी 40चे 29 कॉन्स्टिट्युन्सीन आयज भारतीय जनता पार्टीन लीड घेतलेली आसा. सो हेच्या भितर म्हाका मातसो खंयच दुबाव दिसना. जे फुडले असेंब्ली इलेक्शन येतले हेजे बाबतीन जेन्ना आमी इलेक्शनाक वयतले 27 हे भारतीय जनता पार्टी थंयसर जिखून येतली गोंयान. हेच्या भितर मातसो दुबाव ना. कित्याक लागून लास्ट टायमूय साऊथ गोवाचो सीट आसलो तो काँग्रेसूच जिखलेलो. तरी पासून जेन्ना असेंब्ली इलेक्शन येयली 2022 तेन्ना सुद्धा बीजेपी 20 सीट जिखून येयली. सो हेच्या भितर खंयसरूच तेंच्यांनी खूश जावपाची गरज ना. आयज अशें काँग्रेसवाले दाखोवन दिता कितें आयज ते जिखलेल्या भशेन. आयज विक्ट्री जाल्या कोणाची? आयज जिखला कोण? आयज जिखला भारतीय जनता पार्टी. आयज लीड घेतल्या ह्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सी भारतीय जनता पार्टी. आयज देशान गव्हर्नमेंट कोणाचो जाला? भारतीय जनता पार्टीचो. आयज परत आमचो देशाचो प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी परत आमचो प्रधानमंत्री जाता 8 तारखेक, जो थंयसर स्वेरिंग इन करतलो प्रायम मिनिस्टराचे. तरी पासून हेंच्या डिफिटाचे भितरूच हेंकां दिसता की आमी जिखलेल्या भशेन. दे आर सेलिब्रेटिंग देअर डिफीट, नॉट विक्ट्री. आयज खंय तरी कोणाक कमी आमी स्कुलान पळयता पळय, जो भुरगो बावडो डिस्टिंक्शन येवपाचो आसता आनी खंय तरी तेजे लास्ट मोमेंटाक मातशें परफॉर्मन्स कमी जाता आनी तो फर्स्ट क्लासान येता. सो जेन्ना तो फर्स्ट क्लासान येता तेजे वांगडी जे आसता पळय ते खूश जाता की तो डिस्टिंक्शन येवना, तो फर्स्ट क्लास येयला हेजे तांकां येना. हांगा सेम जाल्लेलें आसा. हांगा जिखला भारतीय जनता पार्टी, तरी पासून ऑपोजिशनाक दिसता की बाबा तेंची डिफीट जावन आसा, तेंची खंय तरी विक्ट्री जाल्लेली आसा. आनी हे जे आयज इलेक्शन जालां कित्याक फर्स्ट टायम आमी अशें इलेक्शन पळयलेलें आसा. हे इलेक्शन टोटल पोलरायज जाल्लेलें आसा. फर्स्ट टायम केन्नाच आमी अशें इलेक्शन पळोवना. आनी हे पोलरायजेशन जे धर्मगुरून जे हेजे भितर इन्वॉल्वमेंट जाला फर्स्ट टायम इतले ओपनली, आनी ते आमकां दिसून येयला हे सालसेट भागांत. जे सालसेट भागांत जे हिसपान वन सायडेड वोटींग जाल्लेली आसा, सारकी पुसून